ह्यो आयज रोड जवळ 10 वर्सां काम आमचे म्हणजे ऑफिशियली किंवा अनऑफिशियली टॅक्निकलाक लागून पेंडिंग फायल उरताली। आयज दोतोराच्या आमचे दोनूय दोतोर एक असल्या कारणान रिएक्शन फास्ट जाता, म्हणजे कोणी म्हणटा तशें टॅबलेट दिली किंवा इंजेक्शन मारले तशें कितें जालां। मुख्यमंत्री आमचो दोतोर आसा, तेचे सहकार्य पुरेपूर आसा आणि आमच्या कन्सर्न आमदाराचे आसा पळय तेचे एक्टिविटीज हे सार्वजनिक कामां सदीच तेंचे सहकार्य आसता आणि खूबशा लोकांचो तेका सपोर्ट आसा, सहकार्य आसा। तशेंच तेका फुडें सहकार्य आणि सपोर्ट लोकांचो पुरेपूर आसचो आणि एक्टिविटीज जी आसा ती कामां जी सार्वजनिक आसा ती कामां बेगिनात बेगीन कंप्लीट करून तेचो कितें आसा हो ऑर्डर मेळ्ळ्या उपरांतूच तो नाल्ल फोडटा किंवा पाटी लावन खंय तरी नाल्ल फोडपाचो तसलो प्रयत्न अजून पर्यंत आमच्या आमदारान तरी केल्लो ना अशें म्हाका तरी दिसान येयला। आणि आता त्याच्या बरोबर आमच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे आसा तेचे बी मुवमेंटेबल आसा, म्हणजे नाल्यार लोक कशें म्हणटा की रोड केलो आणि गटार केले म्हणून पोट भरना, तेका लागूनय तेचे सहकार्य आणि मुख्यमंत्र्याचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या माध्यमातून इंडस्ट्रियल इस्टेटाचे किंवा बाकीचे प्रोजेक्ट सगळ्याकूच 100% गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना, तितून प्रायवेट किंवा बाकीचे जे स्किमी अंडर जे कितें उद्योजक येतात धंदे येतात तितूनय तेचो एक्टिविटी आसा। तेका लागून लोकांचे सदांच तांकां सहकार्य आसचें आणि तेंचे लोकां खातीर 24 वरांय सहकार्य आसा। आज आमी लार्से हांगा आसा आणि हो जो मेन रस्त्यावयल्यान अस्मिता परवार हावजा कडेन खूब वर्सां रस्तो रावल्लो। आमचो आपलो पंच कितलेशेच फावटी फायल घेवन अप एंड डावन करतालो। सगळ्यात पयलीं हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा। ह्या रस्त्याचे 700 मीटर रस्तो नवो रस्तो सरकार तब्बल 40 लाख मोडटा। आमचे हो रस्तो जावच्या खातीर ह्या लोकांनी एनओसी दिले तांचे आभार मानता। आमची रश्मी मयेकर आणि ताची फूल टीम, आमचो पंच माजी सरपंच पद्माकर मळी, तसोच आमचो पंच आसा नरेश बागकार, नरेश गांव, आमचो माजी सरपंच तुळशीदास गांवकार आसा, हाच्या बरोबर आमचे तातो मळीक आसा जे हांगाचे सोशल वर्कर बिजनेस आमचे बाबू चोनवणकर आसात। ह्या सगळ्या लोकांचे हांव धन्यवाद करता जे आयले ते। हांव इतलेंच सांगता हे जेन्ना आमी रस्ते करपाचो हेतू इतलोच आसा की आज लोकांक रस्तो, लायट आणि उदक आसा हे मूलभूत सुविधा आसात आणि आमचे सरकार एकदम कटिबद्ध आसा। फक्त शब्दापुरती कटिबद्ध ना तर ऑन ग्राउंड लेवल वचून करता। म्हाका दिसता आमचे खंयचेच फायले आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ना म्हणना। सो इट इज अप टू अस, आमच्या लोकांच्या, आमच्या पंचाच्या, आमच्या लोकांच्या तेंच्यांनी कामां घेवन येवची। तेंच्यांनी जर घेवन येवंक ना जाल्यार आमी फायल वयर व्हेल्याशिवाय कशी जातली। एकेका टेबलार म्हज्या फायलाची कॅन्सल खुबशी फायली प्रपोजलान आसात। कशें आसता सीएम सुद्दां जालो जाल्यार ताका सगळे पयले एनओसी जाय पडटा, टेक्निकल क्लियरन्स, एस्टिमेट, एक्सपेंडिचर हे सगळो प्रोसेस करूंकच जाय, पण तांच्या कडेन वचून रावना। तो प्रोसेस करून घेवपाचें काम हे आसता हे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हचे आसता, पंच किंवा आमदाराचे आसता। आनी म्हाका दिसता म्हजें ऑफिस हे जातीनिशी काम करता। दुसरो रस्तो जाला तो आमचो हो मेन रस्तो टू महादेव टेम्पल देवळा कडेन वचपाचो तो आणि दत्तात्रय तोय टेंडर जाल्लो आसा। आमचो हांगा जो पंच आसा न्ही तो खूब एक्टिव्ह आसा, तो कसोच सोडिना आणि तो तुजी फायल क्लियर जावंक तो बाबा पुता शाण्या गुण्या ताका कसो उलोवंक जाय तो ह्या पंचा कडल्यान शिकपाक जाय कळ्ळें न्ही। कोणी कितकेंय कितें म्हटलें जाल्यार कशें धरून खरीच दॅट इज द वे ऑफ पॉलिटिशियन्स वील बी म्हणटात तसो आसता।